दिवचल बाजारा भायर सणा परबा निमतान व्हड प्रमाणात दिवचल तशेंच राज्या भायले फुलां विकप्यांची गर्दी जाता। तशेंच कांय फुलवाले गोंया भायरसून येवन होलसेल दरान भायर फुलां विकतात। ताका लागून बाजारान आमची फुलां खपना एपार पिड्यार जाता। हाचेर पालिकेन विचार करून बाजारा भायर फुलां विकपाक बसप्यांचेर कारवाय करपाक जाय म्हण बाजारान फुलां विकप्यांची मागणी आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही पारंपरिक पहिलीच्यान बिझनेस करता ती दिसभर मागीर कालोवचे पडटा। फिश मार्केटात हे आपले हेजे मार्केटासून काय अर्थ ना। स्पेशल फुलांचे मार्केटासून काय सगळे उरता जाय आनी आतां फ्रिजान दवरल्या काडून एक सकाळ तरी आतां येपार कितलो म्हारग आनी हे 10-20 साल भायर उडयले कितें काडटले भायर बसोंक दिवंक जायना ना भायर बसोंक दिवं नाका मागीर कितें आहा कांयच ना न्हू आतां नाल्यार आमी 5 रुपया घेयना घरा वयता एक जाणा मरे आनी हे फारीक करता आमी कितले 120 रुपया एका दिसा लोकांक घालता न्हू सगळ्यांक ते बी भायर आतां किरकोळ ते विकता हार करून विकता पातये विकता आमी कितें करपाचें तेंचेर कडलो वेपार घेता आमी विकता भायल्यांक रेट आहा न्हू तीच आमकां रेट आहा तीच आमकां मागीर आमी कशें विकपाचें ते म्हणटा सावकार सवाय दिता थंय वयता आमी हांगा पुसता मागीर आमी रीण जाता मरे हांगा। आतां पर्यंत श्रावणातलो बिझनेस कसो कितें आसलो रीणूच आहा आमी आतां घेतलेली फुलां खपताली तरी काय आतां भायर उडयलय हे कितें हे हार न्हू होलसेल विकता मागीर ते 30 रुपयांनी हार घालता भायर आनी आमी आमकां सोपो आहा कोयराचे पयशे आहा लायटीचे बील आहा दिसाचो खर्च आहा आमचो तोच सुटाना आहा गुलाब आहा आनी मेरीगोल्डचे रोजां सवाय आहा सद्या 100 रुपया किलो आहा। चवथी आतां सद्या रेटी कितें आसा सद्या 100 रुपया किलो आहा। हय आनी ह्यो शेवती 300 रुपया किलो आहा। ओके म्हणजे चवथी कडेन कितें रेटी चवथी रेट सांगूंक शकना न्हू पावसाचो डिपेंड आहा पावसान सद्या पावस पडलो जाल्यार रेट वाडोवंक शकता। श्रावणा पयली आनी श्रावणातल्यो रेटी चेंज आसल्यो चेंज ना तितके सेम आहा चवथी कडेन वाडोवंक शकता हय कित्याक म्हणून फेस्टिवल म्हणून काय फेस्टिवल न्हू पावसाचो सांगून जाल्यार फेस्टिवलूच आसूंक शकता फेस्टिवलाक लागून पूण वार्षिक आसता रेटी रेट आसता 400 मेरेन चवथी कडेन बी वयता बिंदू आसता चवथी कडेन तळत ना रे जितकीच म्हारग न जाता ना रे चवथी आतांच दर वाडात येयली श्रावणान दर कशे कितें आसले श्रावणान ही आसली 250 रुपया किलो शेवती हय दुसरी ही आसली 250 रुपया किलो गुलाब 250 रुपया आसली हय 120 रुपया किलो रोजां आसली हय एक दी 800 रुपयांनी लागली एक दी 600 रुपयांनी लागली एक दी 900 रुपयांनी किलो जाली काकडां धवी फुलां धवी आतां मदींची मातशी 2 दीस कमी आसली रेट आतां पुन्हा आयच्यान वाडली रेट 50 रुपया वाडले। आतां चवथी कडेन तेच्यान डबलीन रेटीन जाय जाल्यार घ्या म्हणटात ते सावकार तुमकां जाय जाल्यार घ्या आमच्या हांगा सोंपता म्हणटा तुमकां 800 रुपयांनी किलो शेवती जायी जाल्यार घ्या म्हणटात ते जाल्यार आमचे होलसेलान 800 रुपयांनी किलो वयता पाव किल्याक 200 रुपयांनी घालता आमी म्हणटात सरळ सांगतात चवथी कडेन सगळे रेटी परत वाडपाचे हय चवथी कडेन सगळे रेटी वाडपाचे आहा पूण माल घेतलो म्हणून तो खपतलोच म्हणून येना हो आतां हार आमकां आतां 800 रुपयांनी किलो शेवटी गेल्यार 300 रुपयांनी 200 रुपयांनी हार घालूंकूच जावं आमकां किलाचे 4 हार जातात जाल्यार 5 जाता हय ते आमकां 200 रुपयांनी 250 रुपयांनी हार घालूंकच पडटले मार्केटान म्हणजे बिझनेस तसो बरो आमचे बिझनेस सारकेच आमचे ठणठणीत काय जाल्या कितें कारण कितें कारण म्हणजे भायलो लोक येवन विकतात न्हू सणवार आपल्याक दिवाळेक चवथीक दिवाळेक दसऱ्याक सबंद भायले रिक्षा घेवन भरून येतात ते आपले पयशे करून वयता आनी आमी हांगा शेणटा दसऱ्याक जाल्यार अजिबात आमकां हें जायना लगेच ट्रक भरून हाडटा सबंद सगळे हांगा रोजां वचयतात।